फातर्पेचे शांतादुर्गा कुंककान्नीची जात्रा चालू आसा। दर दिसा लाखांनी भाविक हे जात्रेक हजेरी लायतात। आयतारा म्हारत भोंवडायलो। ह्या वेळार लाखांनी भाविकांनी देवीचो कोल प्रसाद घेतलो। पळयात ते खीण। जात्रा यशस्वी करपाक मोठ्या संख्येन माणूस उपस्थित झाले। तशीच ही जात्रा जी आसा ती यशस्वी करपा खातीर आमचे 12 गांवकार जे आमचे 12 वांगडी आसा, तशेंच आमचे सगळे महाजन, तशेंच बाकीचे जे सगळे भावीक आसा, आमचे जे रथाचें काम पळोवपी, आमची रथाची सजावट पळोवपी, तशेंच आमचे जे 12 गांवकारांनी आमचे महाभोजनाचें जे आयोजन खूब यशस्वी रित्या केल्लें आसा, ताचे बद्दल हांव तांचो सगळ्यांचो ऋणी आसा। आनी हांव तांकां सगळ्यांक देवी शांतादुर्गेक मागता की हे सगळे लोकांक हे कोणी हे जात्रा आमची जी यशस्वी करपाक आमकां हातभार लायिल्लो आसा, तांकां सगळ्यांक बरें आरोग्य आयुश्य आनी ऐश्वर्य दिवचें। ह्या जात्रेची सुरवात जी आमी आमची मेड मारून सुरू करता। मेड मारतरेन हिंगा जितले पळय स्टॉल्स येता, मांड येता, ते मांड आपणाक ते घालपाक सुरवात करता। हिंगासान जात्रेची आमची सुरवात जाता। ताच्या नंतर 12 आमी शांतादुर्गा कुंककाय देवस्थानाचे 12 वांगडी आसा। त्या वांगड्याचो पयली माल वांगडी हो सकाळ फुडें येवन पंचमीक सकाळ फुडें येवन अभिषेक करता देवीक, आनी ताचे नंतर रातीन 10 वाजता आमगेलो नेमाक सुरवात जाता। ह्या नेमाक 12 गांवकार येवन हिंगा बसता आनी 12 गांवकार जल्म्याक शब्द दिता। आनी ही देवी जी आसा ती कुंकळीसान फातर्पा हिंगा स्थानीत जाल्ली आसा। ती स्थानीत जाल्ल्या कारणान ती ह्या जाग्याच्या जो पळय मानकरी आसा ताका आमगेलो 5वो वांगडी ताका मानान हाडटा आनी हिंगा मानान बसोवन घेता आनी फुडली कारवाई जी आमची सुरवात जाता त्या दिसाक आमचो नेम हो धरता। दुसऱ्या दीस आमचो देवीची रातीन 10 वाजता अंबारी रथांत मिरवणूक जाल्ली आसता करता। तिसऱ्या दिसाक आमी देवीची फुलारत हो पयलीसान एक मोठो उत्सव। तो उत्सव जो पयलीं आमी हिंगा 2 रथाचो हें करताले, एक तुगेलो फुलारत आनी एक महारत। तेन्ना हो हे दोन जे उत्सव आसा ते सकाळ फुडें आसता।